देसाय नवदुर्गा देवस्थान बोरी हाजो अध्यक्ष आसा आनी बाकीची आमची कमिटी आसा सेक्रेटरी आसा आमी आयज मुद्दम हांगासर तुमकां मुलाखत दिवपाक मेळ्ळ्या आमी अमासेक एक म्हणजे आसा अमासेक जे दीपलक्ष्मी महापूजन म्हणजे करतात ते गेल्ल्या श्रावण म्हयन्यापासून चालू केल्ले ताचें कारण अशें जालें की म्हाका 1740 1745 अशे पर्यंत आमचे कडेन बूक आसात पयलीं जे बरयले आसात तातूंत भितर दीपदानाचे बद्दल बरयलें आशिल्लें म्हणजे अमासेक दीपदान करताले पयलीं लोक आनी आमचें तळें थंय आसा मुखार तळें आसा जाल्यार ते तळ्याक पयलीं ते दीपदान करताले म्हणटकीर आतां सद्याक अंदू काय तळें आमचे बाल्यनाकांडाचें काम चालू आसा तातूंत आमचो सांगोड आमचे नौका विहार बी जाता आनी फुडल्या वर्सांच्यान आमचें अशें आसा की मागीर ते श्रावण म्हयन्या हांगासर जेन्ना दीपपूजन करतलें भाग्यलक्ष्मी दीप दुर्गा पूजन अशें म्हणजे आमी चालू केल्लें आसा ताका एक नांव दिल्लें आसा ते थंय दीपदान करून जशें गंगेक आमचे ते हातूंत भितर दोण्यानी थंय दीप सोडटात लाखो दीप सोडटात आपले पुर्वजां सोडटात आपले लक्ष्मीक आपले मेळचून सोडटात वता जी कारणां आसा दीपाक खूब म्हत्व आसा आनी अमावशेचेर दीप पेटोवपाक खूब म्हत्व आसा ते म्हत्वाक आमी पळोवन आनी तें वाचून थंयच्यान आमची एक संकल्पना सुचली आनी आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आमचे देवारी आसात पुजक आसा अर्चक आसात हांगा सगळे आमचे महाजनाक सामके देवी कुळावी आसात सगळे बसतात ताजे पासून शुभ परिणाम मेळचे म्हणून आमी अमावशेचेर दीप पुजन सुरू केल्लें आसा आनी ताजे बरे परिणाम बरो लोकांचो सहभाग आनी लोकांक बरें दिसता आमचे लोक म्हणटा आमकां तें कंटिन्यू करचें तुमी अशें आमकां ताजे लोकांक सांगिल्लें आसा धन्यवाद हांव डॉक्टर शिरीश बोरकार बोरये गांवचो रहिवाशी आनी ल्हानपणा सावन ह्या देवळाक आनी देवीचेर म्हाका खूब श्रद्धा आसा नवदुर्गा देवी ही बोरये गांवची प्रमुख देवता आनी सगळ्याचे श्रद्धास्थान आसा बोरयेच्या लोकांचे तशें वेगवेगळे हांवें पळयलां ल्हानपणा सावन की बाणावलेच्यान लोक येतात सर्व धर्मी येतात गोंयचेच न्हय बोरयेचेच न्हय आनी वेगवेगळी हांगा अनुश्ठानां जायत आसतात ह्या कमिटीन तांचे पयलींचे पेपर जेन्ना ह्या देवस्थाना बद्दल पळयले तांचे लक्षांत आयलें की पयलीं हांगा दिपोत्सव जातालो आनी तो तळ्या कडेन जातालो अशें तांचे लक्षांत आयलें आनी कमिटीन एक वर्स पयलीं जवळ जवळ ठरयलें की आमी हो दिपोत्सव हांगा कंटिन्यू करचो आनी एक श्रद्धेन सगळे गांवचे लोक हांगा दर अमावशेक आतां दिपोत्सव साजरो करता आनी ताजो आनंदूय घेता आनी ताजे देवीचे बद्दल तांची जी श्रद्धा आसा ती वाडोवन दितात आनी अशीच ही देवीची कृपा सगळ्यांचेर रावची अशी म्हजी इच्छा आसा आनी गांवाची आमची गोंयची तशेंच देशाची भरभराट जावची आनी हो दीप जो आसा सगळ्या भारताक असो प्रज्वलीत करचो अशी देवा कडेन मागणी करता